साळगावकर मायनिंग कंपनीचे वजन मापाच्या पुलाचे लोखंड कापून व्हरताना 6 चोरांक रंगे हात धरले। मायनिंग ट्रकातले मिनाचे वजन पळोवंक हो वे ब्रिज लागता। सांग्यार कुर्डी बिरेस्तारा ही गजाल घडल्या। कंपनीचे कर्मचारी आणि सेक्युरिटी गार्डान चोरांक पळोवन पुलिसांक आपयल्या। आरोपींक 3 दिसांचो पुलीस रिमांड घेतला। ट्रकान मिनाचो कितलो म्हाल घाला ते मेजपाक वापरतात ते पुलाच्यो प्लेटी चोर कापून व्हरपाक पळयताले। साळगावकर मायनिंग कंपनीचे कर्मचाऱ्यांनी आणि सेक्युरिटी गार्डान चोरांक पळयले। पुलिसांनी चोरांक रंगे हात धरले। पुलिसांनी टेम्पो, एक स्कूटर आणि एक मोटरसायकल जप्त केल्या। विवेक नाईक, खलील, सलीम, अनिल आणि हेर 2 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। आज सकाळी फुडें 5:30 सुमार वन मिस्टर पांडुरंग उत्तम नाईक, सेक्युरिटी इन्चार्ज ऑफ साळगावकर मायन्स अँड कंपनी कुरप्या, त्यांनी कंप्लेंट दिली की त्यांच्या प्लांटा वयचे मायनी वयले वेईंग ब्रिजाचे टोटल वेईंग ब्रिज कट केला आणि त्याचे कुडके घेऊन एकलो वयता म्हणून आणि थंय गाडी ऑन द स्पॉट आसा म्हणून आमचो स्टाफ जेन्ना गेलो तेन्ना थंयसर एक टेम्पो आसलो आणि टेम्पोने वेईंग ब्रिजाचे सगळे पार्ट पडलेले आसले भितर एज वेल एज एक सिलिंडर आसलो, घरान वापरता तो सिलिंडर आणि हो गॅस कटर आसलो, एक लांबो सिलिंडर। स्पॉटार आमकां एकलो एक्यूज मेळ्ळो, तेजें नांव विवेक वसंत नाईक, बाणसाय कुर्चरेचो। तेज्या बरोबर आनी 5 जाण आसले, तितूंतले 3 जाणांची नांवां आसा आमचे कडेन, खलील, सलीम आनी अनिल। 2 जाणांची नांवां खबर ना अजून। ऑलरेडी ऑफेन्स आमी रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 379 34 IPC। त्या टेम्पो भायर आमकां आनी 2 टू व्हिलर मेळ्ळ्या, एक स्प्लेंडर मोटरसायकल आणि एक डिओ स्कूटर। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। बीजेपीचो आमदार विष्णू वाघाक रेवोड्या केल्ली मारपेट हो प्रस्न आमकां म्हत्वाचो दिसना अशें थियेचे भाजपा मंडळ म्हणटा। विष्णूचे मारपेटीचे प्रस्नावेल्यान मिडिया आणि थिये बीजेपी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांमदी बरेच आर्ग्युमेंट जाले। बीजेपी मंडळाचे थियेचे ऑफिस बेकायदेशीर बिल्डिंगेत आसा म्हणपाचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो दावो बीजेपीचे थिये मंडळान न्हयकारलो। आमदार विष्णू वाघाक रेवड्या जाल्ली मारपेट हो प्रस्न आमकां म्हत्वाचो दिसना अशें मत थिवी भाजपा मंडळाचो उपाध्यक्ष आनंद हळर्णकारान बिरेस्तारा मिडिया लागीं उलयतना उक्तायलो। तुम्ही एक वेळ अशें करात, जे फाटले आमचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आसा तेची बायट तुम्ही पळयात, मागून घेयात जे असले प्रेस, जाल्यार तुमकां कळटलें आमी कितें उलयल्या पळय तेच्या टायम। एखादो मनीस वरान उलयता किंवा 2 वरान उलयता म्हणून त्याच्या बरोबर आमी उलोवप रावप म्हणजे आमी कितें बेकार पडोंक ना न्हय। थियेचे भाजपाचे ऑफिस बेकायदेशीर बिल्डिंगेन आसा हो राष्ट्रवादीन केल्लो आरोप फटीचो असो दावोय आनंद हळर्णकारान केला। ज्या घरान तो ऑफिसाचो रूम आसा हे घर आतां बांदलेलें ना थंयसर, हे पुर्तुगीज टायमार बांदलेलें आसा आणि त्याचोच पार्ट 1 हो त्या भागान आमचें ऑफिस आसा। ज्या वेळार तो पार्ट तयार जालो, ज्या ऑफिसाक जागा आसा ती तयार जाली, त्या टायमार हो निळकंठ हळर्णकर कोलवाळ ग्रामपंचायतीन सरपंच आशिल्लो आणि तेणेच ताका थंयसर एनओसी दिल्ली। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार कोलवाळचो सरपंच आसतना बेकायदेशीर मोबायल टावर उबारपाक तांणी लायसन दिल्लें असो आरोप पंच बाबनी साळगांवकारान केलो। इलिगल मोबायल टावर इरेक्ट केलेले आसा पंचायती तर्फे निळकंठाच्या टायमार। खुद्द निळकंठान स्वता आपल्या प्रॉपर्टीन तेणी हे टावर इलिगल इन्स्टॉल करपाक परमिशन दिल्लें। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। गरिबांक खातीर घर बांदपाच्या हेतान पयशे एकठांय करपाक अल शदायन आयतारा गोवा मॅरेथॉन सर्त दवरल्या। कांपालार सावन सुरू जावपा आशिल्ले सर्तीन 3 वेगवेगळे मॅरेथॉन जातले। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर अशा 3 गटांनी ही मॅरेथॉन जातली। Kampal ground on Sunday morning 6 o'clock, and we have 21K for those who are professional, then the 10K for the veterans, and then the 5K is a dream run which anybody and everybody can run. If you can't run, you can walk. Then there are school runs which is competitive, like the children can get prizes. Our challenge is to raise money to build homes for the poor and the destitute in the suburban area of Goa, like the remote areas or in the slum areas in near the cities. There are 2 reasons, I got excited about the marathon. The first one is the idea behind it, to build, something for the poor and to help people
when you need it. And the second, as a sports person, you know, although I'm a footballer, I love sports, and I always will be in favor of any kind of sports that help people to, you know, to bring this into their life. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.